मेकॅनिकल ट्रान्सप्लांटिंग पहिले हातीन रोयताले आनीक लेबरर्स मेळपाक मुश्कील जाताले. पूण आतां हें मेशीन जें येयलां मेकॅनिकल ट्रान्सप्लांटिंग मेशिनान रोवपाचें तें आतां सोंपें जाल्लेलें आहा. जायते लोकांनी जो लोक पयलीं रोयतालो लेबरर्स मेळना जावन आनीक कॉस्ट चड देखून ताणें रोवपाचेंच सोडून दिलें आनी जायतीं शेतां पडींग दवरलीं. उपरांत आतां हें मेकॅनिकल ट्रान्सप्लांटिंग मेशीन येतकूच जायते लोक आमकां एप्रोच करपाक लागला आनी आमचे लागीं डिपार्टमेंटा लागीं ट्रॅक्टरूय आसात आनी जायते लोकांनी ह्या वर्साक ट्रॅक्टराचो फायदो घेतलो. ट्रॅक्टर आमी तांकां दिले कित्याक हे जो कोण रोयनासलेलो शेत तांकां मन जालें हें मेशीन पळयतकूच की ताणें शेत रोवपाचें म्हणून. हें मेशीन आमी इंट्रोड्यूस लास्ट इयर केलेलें बट थोड्याच प्रमाणान आनी आतां ऑलरेडी अरावंड ह्या सिजनाक आमी सावथाक येवदान 10 लाख स्क्वेअर मिटर करपाचें आमी काम हातीन घेयलां. आनी म्हाका अशें दिसता आतां ह्या वर्सा आमी व्हड प्रमाणें जें ट्रान्सप्लांटींग हातीन घेयलां फुडें फुडें लोकांक सारकी संवय जातली. जशें हार्वेस्टराची संवय जाला लोकांक मेशिनान रोवपाची संवय जातली आनी तांकां इतलें सोंपें जातलें की कोण हातीन रोवपाक आनी फुडें फुडें वचपाना. जेन्ना आमकां पयलीं कितें आसतालें आमकां कामगार मेळटाले तेन्ना आमकां अशी मिशिनाची आमकां गोश्ट नासली. आमी सदां हातान करताले. आतां कितें जालें कामगार बी मेळना पळय आतां आमी ह्या मिशिनाचेर तयार करता. 10 बायलो जाय आसल्यो 10 बायलो म्हळ्यार आमकां एक दीस एक दीस जाय आसलो. 10 बायलो म्हळ्यार 400 रुपया पगार ते रेट वाडटा न्हू तशी तशें करून हें तुमकां बरें पडटा. हें बरें पडटा. हय नर्सरी से लेकर ट्रांसप्लांटिंग करने तक सभी हमें प्रोवाइड करते हैं. इसमें से एक्चुअल प्राइस है 3 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर. उसमें फार्मर का शेयर रहेगा 1 रुपये 50 पैसा. रिमेनिंग 1 रुपये 50 पैसा गवर्नमेंट से हमें क्लेम